सुरुवातीक गीत गाऊया. येईल देवाची वेदी सरी. देवाची वेदी सरी हांव बेता, तुझ्या पांयचो दोस म्हाका दितोल्या. देवाची वेदी सरी हांव बेता, देवाची देवाची हांव बेता. Devaci vedis gloria veta, Pushal kai sotos makatitoria, Devaci viswas loruna veta, Devaci veta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज 6व्या दिसा नव्यानांच्या आमचो विशय जावन आसा. आसून सायबिणेचे मजतीन आमी मागण्यांत सदांच स्थिर रावूं. आमचे शीं राव. मारिया सदांच मागण्यांत थीर आसून बापाच्या मोगान आनी एकचारान रावून आपल्या जिवितांत ताचीच खुशी केली. ह्या खातीर देवा थंय तिका कृपा मेळ्ळी. देवाच्या आदारान तिणें सगळीं आव्हानां स्विकारलीं. तिच्या बऱ्या आनी प्रामाणीक जिविताक लागून देवा बापान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी पवित्र त्रित्वेन तिका मुकुटावून स्वर्गा संवसाराची राणी केली. मारये भाशेन देवाच्या संबंदान जियोंक आनी मागण्यांत थीर रावूंक खूब गरजेचें. तर आमी देवाच्या संबंदान रावून संवसारांत उजवाडाची मनशां जावंक आनी हो संबंद सदांच गोड सांबाळून आमच्या सोर भोंवती शेजार शेमाऱ्यां मदें तो विस्तारूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत जेजूचो आदार मागुया. आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जायते फावट देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमी चुकल्या. आमच्या कुटुंबांनी मागण्यांकूय जागो आमी दिवंक जायते फावट चुकल्या. आनी हे तरेन देवाच्या संबंदान आनी एकामेकाच्या संबंदान जिवंकूय आमी चुकल्या. असल्या चुकीच्या आनी पातकांच्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं वखसणे मागुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगडो अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Oh
तातूंत आयज आमी बागयोन क्लारा ह्या आंकवारीचो उगडास करता. तशेंच आयज फातिमा सायबिणीची समुदाय आनी सावत सायबिणीची समुदाय हांचे नोवेन ह्या समुदायांनी रावतल्या दर एका कुटुंबा खातीर मागुया. सर्गीच्या बाप्पा, आमा गरिबांची दोन क्रेस्काय तूं बागयोन क्लाराची काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें बोल्ली. ह्या संवसारान कुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां करपा दी. आनी मरणा उपरांत तुका रोप बगून तुजे अगोणेक दोन क्रेस्कायेन दादोशी जावंक कोणवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. दुसरे सुमतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोआबाच्या मैदानांतलो मोझस नेबो दोंगरार जेरिकोच्या सामकार आसलोल्या पिस्काचे तोंकशेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गिलियाद तें दान पर्यान आख्खें नाफ्ताली, ओस्तोमतेच्या दर्या पर्यान एफ्रामाचो आनी मानासेचो गांव आनी जुदावाचो सगलो गांव, नेगेब आनी जोआर पर्यान खाजूर माडांनी भरलेल्या जेरिको शाराच्या पालखाचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो देस अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णय प्रमाणे सर्वेस्पराचो सेवक मोइसेस मेल्लो. मोबाच्या गांवांत बेतपयरच्या सामकार आसलेल्या पालख्यान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाक मेलूंक ना. मोइसेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देंवूंक नासलें. इस्रायलाच्यो पुतो धुवो मोइसेसाक मोबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोइसेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोजुए जानवायेच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोइसेसान ताचेर आपले हात दवरलेले. सर्वेस्परान मोइसेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायलाच्या पुतांदुआंनी ताचें उतर आयकलें. तेतून थावन इस्रायलांत मोइसेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. ताचे उद्देशी इजिप्त देशांत फारवा आनी ताचे सगळे सेवकां हुजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुना आनी अजापां केलीं. ते बाबतींत आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार पावल्यान आनी व्हड बें दाखोवन मोइसेसान कर्तुत्वां केलीं तीं ते बाबतींत ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला,
ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं म्हणुया. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रितमे वेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां गोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां. साबाब देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडलेलीं विस्मितां आमकां थटाक कोत्तात तसलीं. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान ताची स्तुती गाजयात. साबाब देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. साबाब देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार सगळीं उबीं रावया. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दयेन ताणें आमची आदीन केलां. Sorbesporak soison, sorbesporak soison, sorbesporak soison, sorbesporak soison. Sorbeспор तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकोत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवयांच्या उजीर हो उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन बावार्थी वो 2 वर्सुदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेय देवूय स्वर्गांत सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक 2 वो 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय ताचे मोदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आसून सायबिणीचे मोजोतीन आमी मागण्यांत सदांच स्थिर रावूंक. आमचे शिराव.
आयज आमी पयलें वाचप आयकलां मोजेसाची खबर आमकां सांगल्या आनी मोजेस देवा लागीं उलयलो. कसो उलयलो? फेस टू फेस, तोंडी उलयलो. फाटल्यान उलोवंक ना, पड्ड्या फाटल्यान उलोवंक ना. आनी हे भाशेन देवान मोजेसाक वेंचून काडलो फुडारी जावंक इस्रायल पोरचेचो. इस्रायल पोरचेक फुडारीपण घेवन चलोवंक आनी देवान ताका आस्वासान दिल्लें, हांव तुजे सांगाता आसतलों. आनी आमी पळयता जायते त्रास कोश्ट तांणी अणभवले, पूण देवान आपलें आसणें दाखयलें. आपूण खरेंच ताची सांगाता आसा, खरेंच हांवच तो देव म्हूण पोरचेर ओळखून घेवंक मोजेसान देवाची कुशी, देवाची येवजण तांकां कळीत केली. आनी हे भाशेन हे पोरचेक चलयली. देखूनच आयची वाचपां ताची तूस करता आनी म्हणटा, असलो आनी प्रवादी उपसोंक ना. ज्या प्रवाद्यान खरेंच देवाची ओळख तांकां दिली, देवाचे वाटेन तांकां चलयली आनी हे भाशेन देवाच्या संबंदान जिवंक शिकयली. पूण जायते फावट घोडे ही पोरसां गुणगुणली. आडकोड्यांक त्रास कोश्टांक सांपडली तेन्ना गुणगुणली. गुणगुणली न्हयच मोजेसाचेर, पूण देवाचेरूय गुणगुणली. देवाकूय अविस्वाशी जाली. कुड्ड्या देवाक ताणें भोजलें. पूण मोजेसान हे पोरचेक चलयली आनी खऱ्या देवाची वळख तांकां दिली. पूण तरी आसतना तो देवाक विस्वाशी रावलो. आनी हे भाशेन देवाच्या संबंदान तो जियेलो. देवाची कुशी तांकां उक्ती केली, देवाची वाट तांकां शिकयली आनी हे भाशेन बासायलेल्या देसान पावूंक ताणें हे पोरचेक चलयली. आनी देवूय तांची सांगाता आसलो. आपलें आसणें तांचे सोबें आपूण आसा म्हूण आनी आपुणूच तो सर्वेस्पर देव म्हूण मानून घेवंक जायतीं अजापां मिलाग्री केल्यो. माना दिलो, कोडपांतल्यान उदक दिलें आनी हे भाशेन तांचे सोबें तांचो भावार्थ जिवो करूंक हें सगलें देवान तांचे खातीर केलें. आनी तांकां इस्रायलाच्या पोरचेक गुलामपणांतली सोडयली, सुटका दिली. देखून आदल्या करारान हें पुस्तक, सुटकेचें पुस्तक सगल्याहून उंचा वालोराचें. आदल्या करारान देवान मोजेसा वरवीं इस्रायल पोरचेक सुटका दिली, जाल्यार नव्या करारांतल्यान जेजू जावन आसा नवो मोजेस, ताणें सुटका दिली, ताणें आमची सोडवण केली. आयज आमी सायबीण मांयच्या जिविताचेर नदर घालता आसतना तिच्याय जिवितान आमी पळयता ती सदांच देवाच्या संबंदान जियेली. देवाचे कुशेक राजी जाली, देवाची येवजण मानून घेतली आनी हे भाशेन सदांच देवाच्या संबंदान जियेली. देखून देवान तिचे सोबे व्हड व्हड वस्तू केल्यो. तिका देवाची माय जावंक वेंचून काडली. देवान तिचे सोबे व्हड व्हड वस्तू केल्यो म्हूण ती सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारोका देवा सोबे मुरगडटा. हे भाशेन गीत गावून तिणें खरेंच देवान आपले सोबे केल्ली अजापां ओळखून घेवन देवाक वाखाणलो, दिनमासलो. आनी तशेंच ती सदांच मागण्यांक ती रावली. कसलें मागणें? तिणें आपल्या जिवितान आपल्या पुताकूय देवाच्या संबंदान जिवंक वाडयलो. असो देवाचो पूत जावनूय तो तिच्या उतराक सदांच खालती जालो. तर आमकांय आयच्या दिसा हे नोवेनाचो विशय आमच्या जिवितान
देवाच्या संबंदान जियोंक आनी मागण्यांत सदांच स्थिर रावूंक आमकां आपयता मारये भाशेन. आयज आमी बागेवन क्लारा हिचो उगडास करता. ती आपले जिवीत देवाक भेटयलें. संवसारी कुशालकाय संवसारी जिवीत सोडून दिलें आनी कुशे मनान गरीब जाली. क्रिस्त मनीस ती आसली पूण गरीब जाली. तिच्या हातान उजवाड आमी पळयता. उजवाड म्हणजे ती क्लार म्हणजे शायनींग क्लारा. तिचें जिवीत पडसडलें. तिणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें आनी गरिबां खातीर भेटयलें. आनी हे भाशेन कुशे मनान गरीब जावन ती सुभागी जावंक पावली. तर आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागण्यांक आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान वेळ दिवंक आनी मागणें म्हटल्यार आमचो समोन देवा सोवे आनी आडवो पेल्या सोवे. देवा जेजून बापाची कुशी केली जाल्यार देवाक मोहिमा दिली आनी मनशाक कुळाक सोडयली. देवाच्या कुशेक तो राजी जालो. कोश मरण सोंसून आमकां सासणाचें जिवीत हाडलें. तरेच भाशेन मागणें म्हटल्यार आमचो समोन देवा सोवे आनी एकामेका सोवे. देखून गरजेचें न्हयच देवाच्या संबंदान आमी जियोंक. जसो बागेवन जो म्हणटा हांव देवाचो मोग करता पूण म्हज्या पेल्याचो दुयेंस करता जाल्यार हांव फटकिरो. तो म्हणटा तूं देवाचो मोग करताय तेच परी तुवें तुज्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय. तुज्या दुस्मानाचोय मोग करूंक जाय. देखून आयच्या शुभ वर्तमानान तो तुका आयकना जाल्यार तुजो भाव तुजे चडशी पयस गेला तुका आयकना. तूं ताका सांगताय तरी तो तुका आयकना. एकाक दोगा जाणांक व्हर आनी ताका सांग. ताची चूक आहा जाल्यार ताच्या तोंडार सांग. फाटल्यान सांगिनाकाय. लोकांक सांगिनाकाय ताचें वायट पूण ताच्या तोंडार सांग. नाल्यार दोगां जाणांक व्हर आनी तांचे बरोबर तांकां घेवन वच गोवाय कशें सांग. तांकांय आयकना जाल्यार सोबेक कळय. आनी सोबेकूय तो आयकना जाल्यार तो 2 वर्सुदार हो हे भाशेन ताका लेख ओन बावार्थी कसो. बावार्थी न्हय तो. बावार्थी जाल्यार आयकतलो आसलो. ओन बावार्थी कसो ताका सोड. तर आयचे जो आमकां शिकयता कोण भाशेन पयस गेल्ल्या आमचे सोडशिल्ल्या मनशांक आमी देवा सोडशी आनी आमचे सोडशी लागीं हाडटल्या जाल्यार ब्रादरली करेक्शन आनी सपोर्ट ह्यो 2 वस्तू गरजेच्यो. आमच्या भावाक चुकता तेन्ना आमी ताका बरे भाशेन ताची चूक दाखोवंक जाय आनी ता चुकला तो परतून ताका आमच्या संबंदान वा समुदायाच्या संबंदान आमी हाडूंक जाय. तशेंच ताका आमी आमचो आदारूय दिवंक जाय. सपोर्ट दिवंक जाय. धीर दिवंक जाय. येवपाक न्हय पयस वचचो न्हय पयस दवरचो न्हय. म्हाका कित्याक पडना तो असो येना जाल्यार येनाका असलें धोरण न्हय. पूण जेजो आमकां आयच्या दिसा शिकयता हो समोन न्हयच देवा सोवे पूण आमच्या पेल्याय सोवे आमी दवरूंक जाय. आमकां हुस्को आसूंक जाय. ताकाय पयस गेल्लो आसा देवा चडशी लागीं हाडूंक जाय. तरेंच करूंक आमकांय जण एकल्या बागेवन क्लाराचे विणवणेन आनी सायबीण मायचे विणवणेन कुरपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्यो गोरसो आमचे आवडे आमचे मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी अदीक आनी अदीक मागण्याचे मनीस जावं म्हूण आनी ते बागीवंतपणान वाडूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची
आतांच्या आनी गरजेच्या वेळार, पूण सूख खुशालकायेच्या वेळार पासून आमी मागण्यांची मनशां जावन देवाच्या संबंदान जिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुमच्या भुरग्यांची मागणी आमची आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून दिसपोटी आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेंत भक्तीन वांटो घेवन हे तरेन बापाच्या मोगान सगल्यांनी वाडोवन वचूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुमच्या भुरग्यांची मागणी आमची पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींनी मागण्या वरवीं जेजूचें बळ सोदूंक आनी भलायकी आसलेल्यांनी तांची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुमच्या भुरग्यांची मागणी आमची आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जावन मागीत तें तुमकां मेळटलें. थंयच खात्री धरून ही आमची मागणी देवा सरशी पावूंक आनी देवान आमच्या मागण्यांक कान दिवंक आयकूंक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवण्याच्या वेळार गीत करूया C38 तुकाच बापा. तुकाच बापा मनशाच्या बोरान केला तो आमकां सर्वेस्परांक सृश्टीच्या रोषाराक कधी वाचता चवदारपणांत आमकां दिला तो दाखाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवान दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक जिवन जातलो. म्हज्या बाबा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आडवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोठ्या देवा आमच्या बापा भाग्यो तांकवारी क्लाराच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी पडसळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो वाखाणणेचो येवन आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी संवसारी मोडावण्यांक पाट करून सर्गीच्या संतोसाच्या ओत्रेकांनी भरून तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतीकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आनी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताईन आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
सर्गेच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भोगता पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या ओरोबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाणताचो गोठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरेफेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक वारमारे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजय बागयोन धर्मदूता आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन क्लारा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मागण्या वरवीं देवाच्या संबंदान न्हय पूण आमच्या भावा भयणीच्याय संबंदान आमी जियेता. मागणें जावन आसा लायफ लायन कशी आमच्या जिवितांत. मागणें ना जाल्यार आमकां जिविताची रूच ना, जिविताची घटसाण ना. तर मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत देवा सरशी देवाच्या संबंदान जिवंक आमकां शिकयता. सो जेजून शिकयलेले मागणे बापान जेजून शिकयलेले मागणे देवाक आमच्या बापा म्हूण ह्या वेळार तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्त्यांच्या सस्नान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. होस्तो जेजू बापाच्या संबंदान जियेलो. एक सुरे सुवातेर वचून शिसांक घेवन
मागणी करतालो आनी हे तरेन आपलो समोन देवा सोवी आसलो, देवा सोवी तो उलयलो, देवाची कुशी, देवाची सोबत आमकां ताणें शिकयलो. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूणच्या एका सुत्रान म्हाका पळयकी मेवतली. कोमयाच्या वेळार गीत गावया. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. तुजें नांव घेतना तुका मानिता, काळजांतान सगळीं तुका वंडिता. आमचे मोदें राव Jesu, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. तुजो सोब आयकून, तुजो मोग ओळखून, संतोषान सगळीं तुका वाखाणटा. आमचे मोदें राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या, दोगां तेगां जाणां मोदें, खरें सांगता तुया वाचून. देवाच्या संबंदान आनी मागण्यान जिवंक देव आमकां सोयीक दिता. 3 भासांनी आमच्यान मागूं येता. खासगी मागणें, पर्सनल प्रेयर, फॅमिली प्रेयर, कुटुंबाचें मागणें, जावं आमच्या कुटुंबांनी आमी तेस करता, बायबल रिडींग करता, तेस जाता आसतना हें मागणें. आनी तिसरे सुवातेर समुदायाचें मागणें, कम्युनिटी प्रेयर. मिसाचे भेटेन एक समुदाय कशी, एक कम्युनिटी कशी आमी माठो घेता आनी मागता. तरेन मागणें चेन्सा तरेन आमी करून देवाच्या संबंदान आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडटा. तर मागणें आमी वेळ दिवंक, मागण्यान आमी आमच्यो गोरसो, आमचे आवडे खासगी कुटुंबाचे, समुदायाचे बापा मुखार दवरुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आयज आमकां जेजूच्या कोस्ता मोर्नाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडीन दिश्टी पडच्याक बागेवन क्लेराचे देखीन जेजूचें कोस्ट मरोण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोक दिवंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T39 नमान तुका सर्गाचे महाराणी.